today in that tiger killing case, the accused were produced. We asked for extension of remand. They had filed bail. Uh, Basically, investigation is proceeding in a proper direction. Except we oppose the bail, saying that we require the clause which are still missing. But court has imposed conditions that they will report to the investigating officer for 10 days between 10 to 5 p.m. and investigation can be completed by the investigating. On this condition, the bail has been granted. टेम्परिंग ऑफ एव्हिडन्स करीसारखं कांयच ना, कारण त्यांची जी बॉडी आसली ती बॉडी सगळे बॉडी तेंच्यांनी डिस्पोज केल्यात आनी तांकां जो एविडन्स आसलो तो ऑलरेडी धाडला हैदराबाद आनी डेहराडून. त्या खातीर तांकां ह्या आमच्या एप्लिकंटाची किंवा एकुजाची अजिबात गरज नासली अशें आमी आर्ग्युमेंट केले. त्याच बरोबर तेंची जी फॅमिलीचे कंडिशन्स आहा सामकी पुअर आसली. घरां तेंच्या कोण नासलो, घरा मेल पर्सन कोण नासली, सगळीं आहा ती बायलां आसली आनी तेंचो दुदाचो वेवसाय आसल्या कारणान गोरवांचे सुद्दां सगळ्याचे हाल जाल्ले आनी तेंची एक जाणटेली आसली ती बेड रिडन आसली आनी तसो आनी जी तेंचे फिमेल्स आसली घरा कडेन जी आसली ती सगळीं इन शॉक आसली. तांकां दोतोरान गजानन नायक आमचे CSC गोंयचे हेल्थ ऑफिसर तेंच्यांनी एक रिपोर्ट दिल्लो की जी जाणटेली आहा ती बेड रिडन आहा, तिजी ब्लड शुगर मॉनिटर करपाक जाय.